दाबोळी विमानतळार परत एक फावट भांगर धरले. कस्टम्सान 7 किलां वयर भांगर जप्त केला. बुधवारा फांतोडेर कतार सावन आयिल्ले कतार एअरवेज फ्लायटीन 2 कोटीचे भांगर लिपयिल्ले मेळ्ळे. मात तें कोणे दवरलां तें कळिल्लें ना. कस्टम्स अधिकारी फुडली चवकशी करतात. Second session in Navy. Yesterday in the Qatar flight, when officers rummaged the aircraft, they found a duty-free bag. The bag was lying near the dustbin. That is an unclaimed bag. When checked up, they found the jewelry in that bag. In fact, no claimant for that. So finally, we checked with all the passengers who are all likely to be there, but on suspicion, some passengers have been checked up also. But finally, we could not pinpoint it on any particular passenger, so the seizure has been made as unclaimed. So totally, the jewelry is weighing around 7.1 kg and 7.1 kg. So, in fact, for jewelry, this is the second major seizure. In fact, almost 6 months before, we had a seizure of gold jewelry about 10 kgs. After some time, there is a lull in that smuggling. Not much gold smuggling has taken place in the last 5-6 months. So this last week onwards, we started. There is a slight spurt in smuggling again, because we had another unclaimed seizure of gold in the same flight of Qatar Airways, 2 kgs of gold. That is also kept in a life jacket under the seat. So that was also found during rummaging. So this is a quantity-wise little bigger one, but we have to exactly ascertain the value, because these are all assorted gold jewelry, which is of 22 carat and something maybe of 18 carat also. And some of the gold, maybe other materials also there. So we have to exactly call the value, and then only we will be able to ascertain the value. Approximately it will be around how much? More than 1.7. 1.7 crores will be the approximate value, but the exact value we have to ascertain only after calling a value. दृष्टीचे लायफगार्ड संपार वचपाक मेकळे. दृष्टीची लायफगार्डां आड याचिका हायकोर्टान भायर मारली. संपार आशिल्ले लायफगार्ड कामार आशिल्ले लायफगार्डांक ड्युटीर आडमेळी हाडटात म्हूण दृष्टी हायकोर्टांत गेल्ली. 2014 पर्यटन मंत्री आनी कामगार मंत्र्यान सय केल्ले कबलातीक सरकार बांदील ना. ती सरकारी कबलात न्ही म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलें. लायफगार्ड 21,000 पगार आनी 17 लायफगार्डांक परत घेवचे म्हूण मागतात. बुधवारात दृष्टीचे याचिकेचेर हायकोर्टात सुनावणी जाली. लायफगार्डांची केस मांडपी आयटकान मंत्र्यांनी केल्ल्या एग्रीमेंटाचेर आर्ग्युमेंट घालो. पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार आनी कामगार मंत्री अवेर्तान फुर्तादोन 21 नोव्हेंबर 2014 आंदोलन करपी लायफगार्डांक एग्रीमेंट सय करून दिल्ले. ताचेर सरकारी वकिलान जाप दितना ते एग्रीमेंट सरकारान करूंक ना म्हूण आर्ग्युमेंट घालो. मंत्र्यांनी केल्ल्या एग्रीमेंटाचे कंपनीक बंधन आसना म्हूण दृष्टीच्या वकिलान सांगले. सरकार आनी दृष्टी हायकोर्टात लायफगार्डा आड एका तोंडान उलयले. When the matter came up for hearing, union also came out with their own references regarding some MOU signed between the government. They claim it is government and the trade union. Now it has been pointed out to the High Court by all the parties that there is no contract or 2111 MOU what they are referring to is not signed by the government. It has been signed by 2 individual ministers and an MLA, and it is not binding on the government. That cannot be considered by this honorable by the High Court today. So ultimately, High Court, it was what we have done is the petition on technical grounds. The petition was challenging the strike notices of 9th and 10th of April. 9th of 10th of April is over. They withdrew the strike. They kept the strike notice in abeyance. So in view of that, the petition had practically become infructuous. So the petition is allowed to be withdrawn by the High Court, granting us liberty to come back if the occasion arises. कोर्टाच्या निकाला उपरांत आता लायफगार्डांच्या संपाचो निर्णय रोखडोच जातलो म्हूण लायफगार्डांचो वकील उलयलो. It cannot be the agreement between the minister and the respondent union. The agreement is a promise. The agreement is a public assurance. The agreement is a written agreement signed by director of the respondent number 2, that is the tourism department. It is signed by the labor commissioner. So it is a binding agreement on the government. They cannot say that it is not a binding, because in their affidavit, the government has said that they themselves have enforced this agreement and said that we have entered into, sign the minutes with the union, and we will do all methods or all efforts to solve this problem. That is what the affidavit of the government says.
the union can serve the notice on the government, the union can serve the notice on the employer and can strike the work at any moment. So we'll take a collective decision. The union has to consult its workers and then the decision will be taken whether they want to go on a strike or they don't want to go on a strike. लाईफगार्ड दोबरात पगार आणि कामावेल्यान काडिल्ल्या लाईफगार्डांक परत घेवचे म्हणून मागतात. लाईफगार्डांचो संप पर्यटन मंत्री पळ्ळेकर आणि कामगार मंत्री आवर्तानान फाटले एग्रीमेंट करून थंड केल्लो. आता तोय मध्यस्थीचो मार्ग बंद जाला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कुडचड्यार बायपास मागपी लोकांकडेन मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो. लोकांची बाजू आयकले उपरांत उपाय काडपाक एकठांय बसका घेवपाचें थारलां. PWD इंजिनियर, येरादारी आनी खण संचालक, सचिव, आमदार आनी मिशन बायपासाच्या वावुरप्यांक घेवन चर्चा जातली. 2 दिसां भितर खंय बसका जातली. तो मेरेन मेन येरादारी बंद उरतली. रिस्टोर जातकीर परत आमकां बायपासीस लागतले, मायनिंग कॉरिडोर्स लागतले. हे जरी गरज असली तरी त्याचेर लक्ष दिले गेले ना. आता महत्व त्याचे आता लक्षात आयला. त्यामुळे वॉट आय वूड सजेस्ट, हांव PWDचे इंजिनियर, मायनिंगचो डायरेक्टर, मागीर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, तशेंच तांचे सेक्रेटरीज आणि तुम्ही एक 3-4 जाण तुमचे आमदार जे कन्सर्न आसात ते, आणि हांवूय एक वेळ दिता आणि एका फावटीच म्हणजे तुम्ही केन्ना तरी खंयचो तो दीस सांगा, फाल्यां परवा तुमचे कोणाचे म्हाका रेफरन्स दी. हांव तुमकां आज सांजे पर्यंतूच वेळ दिता माझे डायरींत. आय विल इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कन्सर्न ऑफिसर्स, टॉप ऑफिसर्स ऑफ दोज. दिस इज द बेस्ट सोल्युशन. प्रयत्न चलता की ट्रक ओनरां काडून आमचे चडोवपाचे, हातूंतल्यान भयानक स्थिती तयार जाता. तर आमी वी आर विथ द ट्रक ओनर्स, आमकां सेंटिमेंट आसा, आमकां भावना तांचे बद्दल, तांची धंद्याचो आड आमकां वायट हेयना, इच्छाय ना. पण रस्त्यार जीव जे गेल्यात ताचे दुकान सगळे भायर सरले, कोणे हांगा आपूण हाडिल्लो आनी कोणे ग्रुप केल्ले ना. बायपासाच्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या मध्यस्थीक लोकांनी येवकार दिला. एक बरोसो निर्णय जो जनतेच्या हिता खातीर आसतलो असो निर्णया पर्यंत आमी येवपाची शक्यताय आयज आसा. तो पर्यंत आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्लें आसा की तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट आनी बंद दवरचो. मे बी जाता तितले बेगीन आमी निर्णय घेवया. तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट बंद दवरचो आनी तांणी तशें मानून घेतिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता 3-4 दीस मुखार ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो. तिळामळच्या एक्सिडेंटान सरकार आनी खण खाते जागे झाले. आता लोकांच्या भावनांक मतीन धरून मुख्यमंत्र्यान विशयान लक्ष घालपाचें उतर दिला. बायपास केन्ना जाता ताचेर सुरक्षीत मीन येरादारीचो फुडार आदारून आसा. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान बुधवारा कामाक्षी फॉरेक्साच्या निलेश रायकाराचो फ्लॅट आनी ऑफिसार धाड घाली. आता मेरेन 400 वयर लोकांच्यो कामाक्षी फॉरेक्साड पुलीस कागाळी आयल्यात. 30 कोटीचें फ्रॉड जालां. कामाक्षी फॉरेक्साचे निलेश रायकाराची 51 बँक खातीं इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान फ्रीज केल्यात. तो सध्या भितर पडला. एक विराम.